रोडाच्या बाबतींत म्हाका एक संदी मेळ्ळी. हांव जेन्ना नितीन गडकऱ्याक मेळ्ळो दिल्लीक, तर हांव एक 2-3 म्हजे इंजिनियरांनी सांगलें म्हाका की एक 2-3 प्रपोजल आमी इमिजिएटली करपाक शकता. एक जाल्यार एक ही नॅशनल हायवे पळय आहा जी मडगांव शहरांतल्यान वताली, ही नॅशनल हायवे डिनोटिफाय जावपाचें आसा. कारण आतां वेस्टर्न बायपास जालो. वेस्टर्न बायपास नॅशनल हायवे पासिंग थ्रू द सिटी. हय, ती आतां डिनोटिफाय करपाक जाय. कारण हांगा तुका कायदो लागता न्ही, आमकां नॅशनल हायवेचो कायदो लागता. भितर घरां बिरां बांदपाक तितलें हें सोडचें पडटा. सो डिनोटिफाय करतलो जाल्यार प्रोसेस आसा. ती फायल ऑलरेडी सेंटराक पाविल्ली आसा. डिनोटिफाय केल्यार मागीर स्टॅटीक मेंटेन करची पडली न्ही ती. ना स्टॅटीक मेंटेन करपाचें एक प्रश्न जालो. पूण आतां बायपास जालो न्ही, सो नाव इट कॅनॉट बी नॅशनल हायवे. नॅशनल हायवे डायवर्टेड वाया वेस्टर्न बायपास. म्हणटकीर तांची एक स्कीम आसा की बिफोर डिनोटिफायींग दे डू इम्प्रुवमेंट वॉट एवर स्टेट वॉन्ट्स. आपल्या खर्चान ते पयशे ते दिता. सो हांवें फाटल्यान लागून ताणें म्हाका सांगलें, आपले चीफ इंजिनियराक सांगलें की इनका प्रपोजल आयगा क्लियर करो. आनी म्हाका आनंद जाता की आमी जें धाडिल्लें प्रपोजल 47 कोटीचें काम हें आमकां अप्रूव जावन ऑर्डर आयली. ऑर्डर म्हणजे इम्प्लिमेंट करपाक ऑर्डर आयली. ह्या दिसांक टेंडर जातलें. इट स्टार्ट्स फ्रॉम राजीव मोटर्स म्हणजे आमचे बॉर्डरींतल्यान, आनी इट एंड्स एट नावेलीम चर्च. ओके, म्हणजे तितून हॉस्पिटल तो सगळो रोड आयलो, मेन रोड आयलो. ताजो प्लॅन हांगा खंय सोंपता तो मागीर? हांगा नावेली चर्चाच्या दारांत, म्हणजे जी म्हजी बॉर्डर आहा कोलमोरोड थंय. हो एक जालो. दुसरो एक लोकांचो डिमांड येतालो की आमकां दामोदर कॉलेज पळय आहा थंय सदांच गाडयांचे प्रॉब्लेम जाता. सगळे कडल्यान भुरगे येतात, म्हणजे बाणावलेचे तेवटेचे भुरगे येतात. तांकां सगळ्यांक मडगांवच्यान भितरल्यान कोलवेच्यान थंय येवचें पडटा त्या कॉलेजी कडेन. ते सबवे ओवरलोड जाता, गेट पडले जाल्यार तेंय ओवरलोड. थंय हांवें दोन प्रपोजलां गेल्लीं. एक प्रपोजल आमी तो रोड दामोदर कॉलेजींतल्यान नॅशनल हायवेक लिंक करता. म्हणजे जो पळय ओवरब्रीज आसा तो थंयचो जो वेस्टर्न बायपास आसा त्या वेस्टर्न बायपासाक आमी कॉमर्स कॉलेजींतल्यान लिंक दिता. म्हणजे वेस्टर्न बायपासा वयल्यान तुज्यान डायरेक्ट कॉमर्स कॉलेजीक येवपाक जाता. तुका रावंड मारून पुलावेल्यान सर्वीस रोड घेवन क्रॉस करून भितर येवपाक मेळटा. सो मडगांवकारांक फाल्यां हायवेचेर वतलो जाल्यार आमकां हांगा एंट्री ना. बारीक पळयलें जाल्यार तुका लक्षांत येतलें, हांगाच्यान आमकां फीश मार्केटा कडेन वचचें पडटा. फीश मार्केटा कडल्यान मुखार सारकें नुव्या वचचें पडटा. थंय यू टर्न घेवन परतें येवचें पडटा. ताज्या खातीर एक रोड हांवें नितीन गडकरी कडेन रिक्वेस्ट केल्ली की हो आमकां लिंक दिया. ताणें तो इमिजिएटली थंयच इंजिनियराक सांगलें हो लिंक तांकां अप्रूव करून दी. 15 कोटीचो हो लिंक रोड पळय आहा हो तांणी ऑलरेडी आमचो अप्रूव करून आमकां अप्रुवल आयलें. ताजें टेंडर ह्या दिसांनी जातलें. म्हणजे म्हाका समज फाल्यां वेस्टर्न बायपासाचेर वचपाक जाय जाल्यार आय गो टू द कॉमर्स कॉलेजींतल्यान हांव रस्त्यार वता. भुरग्यांक सोडपाक आवय बापायक कोलवेची बाणावलेची त्या सायडीची कोणी येता पळय तांकां मडगांव येवन दामोदर कॉलेजीक वचपा नाका. ट्रॅफिकूय मेळचें ना तांकां डायरेक्ट बायपासा वयल्यान डायरेक्ट भितर दामोदर कॉलेजीक एंट्री मेळटली. हें एक प्रश्न जालो. दुसरो हांवें नितीन गडकऱ्याक रिक्वेस्ट केल्ली की म्हजो एक प्रोजेक्ट सँक्शन जाल्लो आसा एलिवेटेड रिंग रोड. तो एलिवेटेड रिंग रोड सद्या प्रायोरिटी नाका म्हाका. एलिवेटेड रोड म्हणजे तो रिंग रोड आहा तो वयल्यान काडपाचो. तो आशिल्लो तुमगेले ते हें आसा पळय म्युन्सिपालिटीचे वर्कर्स बी रावता तांचे वयल्यान तो वचपाचो आशिल्लो सारको. म्हणजे हांगाच्यान गेटी कडल्यान तो सारको वयल्यान वचून विक्टर हॉस्पिटल काडून मुखार देवपाचो आशिल्लो. तो आमी म्हटलें सद्या प्रायोरिटीचेर ताका नाका, म्हाका ओवरब्रिजाक प्रायोरिटी दी. आमी जर ओवरब्रिजाचें प्रपोजल धाडिलें तें ताणें म्हाका सांगलें आपूण तें हाचे जाग्यार तो प्रायोरिटी कर आनी तो पयलीं क्लियर कर. आनी तें भोवदा 8-10 दिसा भितर 112 कोटीचो ROB पळय आहा हो ROB जालो जाल्यार गेट बंद करपाक कोताय पडटा तांकां रेल्वेक. आमी तो ROB एक कोलवे रोडाचेर देंवयतले, एक हांगा खारेबांदार देंवयता आनी एक हांगा वयल्यान येता. असो एक ROB जो अप्रूव जावन आमी धाडिल्लो आसा ताजें भोवदा ह्या 8-10 दिसां भितर अप्रुवल येतलें. ताजें टेंडर जाता. आलेम बायपास म्हणटा पळय आमी तो आलेम बायपास तो एक रोड आमी मेजर तो आतां ह्या एन्युअल प्लॅना भितर आमी इन्क्लूड केला. ह्या एन्युअल प्लॅन तो त्या खंयचे नुव्या पळय राजीव मोटर्स म्हणून शोरूम आहा थंयच्यान तो एलिवेटेड जातलो 4 लेन. तो डायरेक्ट रावंड फोंडाचेर येतलो. कितले किलोमिटरचो तो जवळ जवळ म्हाका दिसता 5 ते 6 किलोमिटर आसा फ्लायओवर फूल. इट इज कॉस्टिंग अराउंड 800 crores. 800 कोटीचें एस्टिमेट आमी ह्या एन्युअल प्लॅनाक आमी सबमीट करचें पडटा मिनिस्ट्रीक. आमी जवळ जवळ 3600 कोटीची कामां
एन्युअल प्लॅनाची आज नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीयांनी मोर्थाक सबमीट केल्ली आसा. ती भोवदा ह्या थोडी मागीर सगळीच सँक्शन करता अशें ना तें, पूण हो आमी प्रायोरिटी घाला 800 कोटीचो ROB फूल. तो जाल्यार आल्लेम जंक्शन, तुगेल्या मारुती मंदिरा कडल्यान तें जंक्शन, दवल्लेम जंक्शन, ही सगळी जंक्शनाचो वेलो प्रश्न सुट्टलो. आज जे पळय ते ट्राफीक मॅस जाता तो प्रश्न म्हणजे सुट्टलो. हेवी व्हेकल्स ते वयल्यान सगळे डिस्टर्ब करना आसतना आमचो आनीकय मुखार प्लॅन आसा. तो ताजो अलायनमेंट चालू आसा की तो रोड रावण फोंडार जायना आसतना आमी जर तो नावेलीच्या रोडाचेर व्हरून देंवोवपाक सोदता वयल्यान जाल्यार आनी एक सर्कल सुट्टा आनी लोकांक डायरेक्ट नॅशनल हायवे मेळटा. म्हणजे मडगांवचे आनी सरावंडींग एरियाचे रोड नेटवर्क तुम्ही सामकें म्हणजे मुखार हांव प्लॅन करता आसतना मुखावेलें चिंतून प्लॅन करतालीं. 25 वर्सां चिंतून प्लॅन करता. जेन्ना कोंकण रेल्वेचें स्टेशन जाल्लें तेन्ना हांवें नेटवर्क अरावंड कोंकण रेल्वे स्टेशन म्हणून एक प्रोजेक्ट तयार करून घेतलो. म्हाका इंजिनियर्सांनी बी खूब जाणांनी हेल्प केलो. तो हांवें तेन्ना प्रताप सिंग राणे चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना हांवें इम्प्लिमेंट केलो. ताका लागून आतां कोंकण रेल्वे कडल्यान जें नेटवर्क जालां तो मागीर तुगेलो कालकोंड्या वेल्यान रस्तो वता, मागीर त्या सायडीन आखेच्यान हे सगळें त्या पार्ट ऑफ दॅट नेटवर्क.